देवाच्या मंदिरात जाऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो असा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, हे पवित्र मिसांत वांटो घेत आसतना आमकां एक एकल्याक देवाची कृपा मागुया. दिसान दीस आत्मीक झुजांत आमी सदांच जैतिवून जावं. भाग्यून पावलो तिमोथाक बरयलेली चिठीन सांगता, हांव बरें झुजलो, हांवें धांवची आसा ती धांव काडली. आतां नितीदार म्हाका इनाम दितलो. हे इनामांची वाट भाग्यून पावलो जेजू खातीर वावरून रावतालो. आमच्याय दिसा दिसपट्टे जिवितांत आमी धांवची आसा ती धांव काडूं आनी पवित्र सभे खातीर आमकां देवान दिल्ले गूण आमी वापरूंक हे मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया. भाग्यून नॉबर्ट आजाचो आमी उगडास करता. भाग्यून नॉबर्ट एक धर्मीश अध्यक्ष थांबनासतना बरो गवळी कसो आपल्या शेडयां खातीर तो जोटणाईन वावुरलो. आमी एकामेकाच्या उस्क्यांनी जियोवन एकामेकाक आदार दिवंक हे मिसांत कृपा मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभ जाले बसत आज मरणाचो उगडास करता आसतना मरून गेल्ल्या आमच्या भावां भयणांक भोव करून ही पिडा भिरांकूळ पिडा जावन खुबसो लोक मेला तांचेय पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या पासत मागुया. स्वर्गीच्या बापान मरून गेल्ल्यांक सासणाचो विसव दिवंक आमची प्रार्थना बापाक हे मिसांत उबारुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यून सदांच अंकवार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमचे शासनीक गवळ्या भाग्यो नॉर्बर्टाक तुजे काळज सारको गवळी करून आपल्या मागण्यान आनी उर्बेन शेडयांची जोडटून घेवंक तुवें आदार दिलोय. ताच्या मागण्यांक कान दी आनी आतांय तुजे पोरजेक सोडवणीचे शिकवणीन आनी आत्मीक पोसणान जिविताचे वाटेन तुजे कुशे प्रमाणे चलोवन व्हरूंक उर्बेस्त गवळी आनी यादनीक आमकां पाठय. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवन पावलून तिमोथाक बरयलेले
दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेरेल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप पोरगोट कोर. वक्तार आनी वक्ता भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. कोड काडून दाखय आनी तांच्या गिन्यानाक उलो मार. पूण सगळे सोंसणिकायेन आनी शिकवण दिवच्या मनान तशें कर. असलो काळ येवचो आसा की मनशाक रोख बरे शिकवणेक उपगतली आनी तांचे कान खर्जोन नवलां आयकुचे आशेन आपणाकूच मानतात तसले एकार एक गुरू विचून काडटली आनी स्वताक कान बेरे करून गोपां ताळां आयकूंक वेतली. पूण तूं जागृत राव. येतात तितलेय कोश्ट दोग धीर घेवन सोस. शुभ वर्तमान परगोटूंक भार घे. तुज्या मुण्यारपणाचे कायदे बरे करून पाळ. हांव जाल्यार आतां भिजलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. धांवची आसा ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें भावार्थ सांबाळलो आनी शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवंत मनसुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओत्रेकतात तितल्यांकूय. देवाचें उतोरें. देवाचे वळोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. परतून म्हणया म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दीसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हजे म्हातारे पिरायेर म्हाका पयस घालूं नाका. बोड म्हजें विरलें म्हूण म्हाका सोडूं नाका. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. हांव कदीच विस्वास सोडचो ना. ओदीक ओदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्पराचें बोड वाकाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा म्हजे तरणे पिरायेरतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओर्चोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुज्या विस्वाशी मोगा पासत देवा म्हज्या विणो वाजोवन स्तोत्रांनी तुका दिनवासतलो. तुज्या मनाक किन्नऱ्यो घेवन गितां गायतलो. इस्रायलाच्या पवित्र देवा. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गार. Sorvesporag soy soy, sorvesporag soy soy, sorvesporag soy soy, sorvesporag soy soy. खोशे मनान गरीब ती सुभागी. ती खरेंच सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. Sorvesporag soy soy, sorvesporag soy soy, sorvesporag soy soy, sorvesporag soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया. आपले शिकवणेंत जेजून उरपंजीक म्हळें
धर्मशास्त्रा विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवंक, टिंट्यार सालाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवातो घेवंक तांकां जोबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांची फिसां घेवन विद्वांची घरांदारां ते खावन उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेंत दुडू घालता तें चुत्रायेन पळोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनीस खूब खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घाले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें सांगलें, पेटेंत दुडू घाल्यात तितलेय भितर हे दुबळे विधवेन उदीक घाल्यात. तर सगळ्यांनी ओगळें आसलें तांतलें घालें. पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणा खाणाक पिरांत जाय आसलें तें लेगून इणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. बरी भावांनो, आयचें देवाचें उतर जावं पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप आमकां खुबशी शिकवण दिता. तातूंतले दोनूच आमी मुद्दे घेवया. दोनूच चिंतना आयच्या नियाळाक आमच्या मनांत धाडुया. भाग्योन पावलो तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटींत अशें म्हणटा, हांव बरें झुजलों. धांवची आसा ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें बाबाट सांबाळलो. शे की म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सर्व नितीवंत मनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. आपल्या मरणाक एके भाशेन भाग्योन पावलो तयार आसलो. म्हजो जीव एकदम लागीं पावला तो तिमोथाक बरोवन म्हणटा. ही वॉज कॉन्फिडंट. खात्रेन तो जाण आसलो हांव जेजू खातीर बारी वावुरला आनी म्हाका मुकूट मेळचो आसा. आय एम वेटिंग फॉर द क्राउन ऑफ ग्लोरी. भयणी भावांनो, आमचें सवें अशेंच जावंक जाय. आमी खात्रेन म्हणूंक जाय जेन्ना आमची जाणटी पिराय पावता, वो केन्नाय म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सर्व नितीवंत मनसुबीदार जोडटे दिसाक म्हाका दितलो. ही खात्री बाबा भयणीनो आमच्यांनी घेवं येता जेन्ना आमी भाग्योन पावलो भाशेन पोट तिडकेन खुशालकायेन पवित्र सभे खातीर वावुरता. आमकां दिल्ले गूण पवित्र सभे खातीर आमी वापरता. भाग्योन पावलून आपलो जीव खोरचिलो जेजू खातीर आनी बरी खबरे खातीर. आमी हें करूंक आज भाग्योन पावलो आमकांय स्फूर्ती दिता, आव्हान दिता. आमी एकल्यान तर म्हळें हांव बरें झुजलों. हांवें धांवची आसा ती धांव काडली. आय हॅव रन द रेस ऑफ माय लायफ. जॉयफुली हें आमी केल्यार काय बरें. प्रत्येक मनशान अशें करूंक जाय. आनी हें करता आसतना आमी कशें जिवीत सादचें आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. ही दुबळे रांड बायलेची खबर दिवन पेटेन खूब लोक आपआपल्या लागीं आसलेलें ओगळें दुडू देव मंदिरा खातीर दिताले. पूण ही बायल 2 सुपुल्ले नाणे, जे नाण्यांतल्यान तिका एक जेवणा खाणाक एक उंडो घेवंक येतालो,
तेवूय दिता. एके भाशेन आपल्याचीच त्याग करता, आपल्याकूच ना करता देव मंदिराच्या मोगान. आनी जेजू हे विधवेक, हे रान बायलेक, हे दुबळेक वाखणटा आनी सगळ्याहून ओगळें तिणें दिलां म्हूण आपल्या शिसांक शिकोवन दिता. एकदां खंय एक इंडियन होली मॅन, एक भारतीय पवित्र भाग्यवंत मनीस खंय एकलोच दर्या देगेर आसलो. आनी ते दर्या देगेर खंय ताका एक तीक मेवलें. ही फावंड अ पर्ल. आनी हें तीक ओडो घालून काडटा आसतना खंय एक दुबळे बायलेन ह्या साधूक, ह्या भाग्यवंत मनशाक पळयलो. आनी थंय ती ताचेशी आयली आनी म्हळें तें तीक म्हाका दी. आनी ह्या मनशान खंय कुशालकायेन आस्ते तोंडान हें तीक हे बायलेक, हे दुबळे बायलेक दिलें. ती खंय धांवी गेली, खुशाल जाली आनी तिणें चिंतलें हांव आतां खूब गिरेस्त जातली. 8 दिसां भितर खंय ती हे साधूशी परत आयली आनी हें पर्ल, हें तीक तिणें ताचे लागीं दिलें आनी ताका म्हळें, गिव मी दॅट वीच इज मोर वॅल्युएबल देन दीस पर्ल. हाच्याहून अदीक मोलाचें तीक म्हाका दी. जें तीक तुजे लागीं आसा आनी हें तीक दिता आसतना तुज्या तोंडार आशिल्लो हांसो, तुजें उदारपण, हें म्हाका दी. तुवें म्हाका हें तीक दिलें, पूण तिका परस तुवें हांसते तोंडान कुशालकायेन हें तीक म्हाका काडून दिलें. ही कुशालकाय, हें हांसतें तोंड म्हाका दी. भयणी बाबांनो, एक ज्युईश प्रॉवर्ब असो म्हणटा, वॉट यू गिव इन हेल्थ इज गोल्ड, वॉट यू गिव इन सिकनेस इज सिल्वर, वॉट यू गिव आफ्टर डेथ इज लेड. तूं भलायकेन आसा, तूं काम करता, तुज्या लागीं दुडू आसात, तेन्ना तूं कोणाक दिता तें भांगार. तें भांगार कशें देव जोगता. पूण तूं दुयेंत आसा आनी दुयेंत आसा म्हूण भलायकी मेळूंक तूं आंगवण करता, भलायकी मेळूंक तूं दुबळ्यांक आदार दिता, भलायकी मेळूंक तूं इगोर्जेक पावता, तें जावन आसा सिल्वर, तें रुपें. आनी तूं मोत्तूच तुजी गोच्ची तुज्या नांवान दुसऱ्यांक, दुबळ्यांक जेवण घालतात, इगोजेक आदार दितात, तें जावन आसा लँड. बाबा भयणीनो, आमी जिवी आसतना आनी देवान आमकां आदार दिलो आसतना आमी हे दुबळे विधवे भाशेन काळजा मनान उक्त्या हातांनी देवाच्या वावराक फुडें सरुया. तिणें आसा तितलेंय दिलें. एक आपल्याच्यान उंडो घेवं येतालो तेंय दिलें. भाग्यवंत सेंट त्रिजा कॅलकटा, मदर त्रिजा म्हणटा, गिव टील इट हर्ट्स यू. दुखोसोर तुका तूं दी आनी देव तुका दितलो. भेटोवन एक आमी गायन गावुया. देणी आमची, C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवन हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां स्वीकार करवून रातून मागता. गोवा उंडो आल्तार हाडटा, काकाचो रोस समोर बिदा.
आमचे सुख दुःख सोबी डोयता बांधून घे मून विरोध करता आमचो उडो बोदोतलो जेजूची कूड तो जातलो आमकां भरतून तो मेळटलो जेजू आमचे काळजातलो. भयणी भावांनो, ही आमची बेजसोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. काकूच सारा बापा, तुजेर पाती येवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमा जाल्या. आमचेच काळजा मनाचें समर्पण आमी तुका करता आनी हे बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदविदार आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगुट्टा. थीर बरवंशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलगुरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हाजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सोलवणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हांगावेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतलेल्यांची आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांची आज दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोरनूत, भाग्योन नॉर्बेर्त, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगीता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमेन. God loves a cheerful giver. जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. दिसा दिसपट्टे जिवीत आमचें नियाळ्यार देव आमकां आपल्या देण्यांनी भरीत आसा. ताची खुशी करूंक आनी ताच्या राज्या खातीर आमी जियोंक हांसत्या तोंडान ताचे पवित्र सभेंत आमी वावर करूंक आमकां स्फूर्ती दी म्हूण जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. वस्तू जेजू जाचे खातीर भाग्योन पावलो वावुरलो. हांवें धांवची आसा ती धांव काडली. आतां तोच समी म्हाका मुकूट दितलो असो तो उद्गारता. वस्तू जेजू जो आमकां काळजांतान खुशालकायेन एकामेकाक आमचो वेळ आमचें दान दिवंक आपयता. ह्या जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमिन्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता. जेजू,
आनी तुका म्हज्या ओतम्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. एकाच उंड्यान D10 पान 52 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो तोरी कुजकूर आमी जाल्या जेजूची कूर आमी सोगली जेजू मोसोक आमी जाले एकूच विवोन सगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रगत एका जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजां भरता. एका चुड्यान आमकां वांटो तोरी कुजकूर आमी जाल्या जेजूची कूर आमी सगली जेजू मोसोक आमी जाले. आमच्या गोंयांत पॉझिटिव्ह केसीस वाडत आसात. सद्याक 108 कोरोना व्हायरस एपिडीक सांपडलेले भाव भयणां हॉस्पिटलांत आसात. तांचे पासत आनी संवसारांत कश्टवतल्यां पासत किरीत भाशेन मागुया. सोर पदवेदार आनी काकूत सारा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणी आयकूंक बरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनोतीक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवेंनूच आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या आख्या कोणशांनी पसरलेले कोरोना व्हायरस एपिडीचे भिरांतीच्या चोपक्यांत तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीचीं आनी निराशेचीं तुफानां आमचे वेली शांत कर. बापा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षायेन जियोवचे खातीर ह्या आकांताच्या वेळार तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूंच. एपिडेक सांपडलेल्यांक पेकय. तांच्या कुटुंबांक तूं घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मरणाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा घाल आनी आलाशिरो तांकां फावो कर आनी ताच्या ओतम्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तसलीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलां म्हूण आमी उगडास करता. ताचेर भावार्थ येवतात त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकलेच पुताक दिलो. तुजे शिसां बराबर आमी उलो मागता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवचे न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सभेन तांकां भरवंसो मेळूं, जो आसाय आमचो आसरो सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया.
स्वर्गीच्या बापा, हे पवित्र गुटां वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी आमकां जेवण दिताय. हे दिसाचे पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूंक फाव कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. फाल्यां परब पवित्रित्वेची सोलेमनिटी ऑफ द होली ट्रिनिटी आमचे भावार्थाची मुखेल सोत एक देव वेगवेगळे तेग जावन ह्या त्रिएक देवाक आमी अणभवूंक, हे त्रिएक देवाचें जिवीत आमी आपणावंक आनी भोव करून आमी आमच्या घरांत आसतना हे त्रिएक देवाचें जिवीत आमच्या घरांत मोगा सेवेच्या वावरांतल्यान आमी दाखोळ करूंक फाल्यां खेरीत भाशेन पवित्रित्वेच्या सांतिस्म त्रिनादीच्या परबे दिसाक आमी मागुया. सर्वेश पव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावूया. सांतांचे मागणे सांतांचे 3 जाणांत आमी आसा. नोमान तुका भाग्यनांतून तूं फूल निर्मळायेचें आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी खुशाल बरी जाता इतले देण आनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव व्हड खालतेपण काकूत आनी मिलाग्री कोच्चें देणें. व्हडा बरवशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण हे किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. ओगीच रावन भाग्यदांतुनीचे मजतीन आमचे उपकार बापा मुखार दवरुया. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलो इतले पावटी तुज्या हातार केळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारां तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती हे देण्याची. जे तुजे वरवीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शेवटाचे गायन गावूया. निर्भागी आमची काळजां K7 पान 142 K7 पेज 142.